जाऊन बापा एकठाई झाल्या तुझी विचित कृत्यानी अर्था दिनवाशी काळजा गीता गाथा सर्गी जेवणात वांटो आम्ही घेता कुठाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तुंभर बापा तुझे कुरपेन संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तुंक मागता विश्वासान कुठाम आमचे तुझ्या मोगान सदांच तुंभर बापा तुझे कुरपेन संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तुंक मागता विश्वासान. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हण मागता. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक परत आमचे संगी आसा मनदी बाप रोशन डिकोना आमच्या मंगळूर DSC YCS संचालन असो वा आयोग असो तो डिरेक्टर जावन आसा, कार्यदर्शी जावन आसा. पद्राप गांवान पुत्तूर मारील पिरगजीचे आनी मस्त बरी हांगासर येवन आमकां विविध तरान कुमो करना आसात. त्या देखून आज परत आमचे संगी येवन आमचे खातीर मागतात. हें सगळें भक्तीपण चलोवन वता. त्या देखून तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन फादर रोशन डिकोना तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान एक थाळयो दिवन पद्रापाक आमी स्वागत करया. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हे मीस भेटयता. केविन सेरावो इज्रायल, रेनविल पिंटो किन्नेगोळी, गेनेजा आन रुयल डिसोजा मुदरंगडी, जोशल डिसोजा किन्नेगोळी, गॉडविन डिक्रोज आनी कुटाम, अजित मस्केर्नस वलेन्सिया, रिचर्ड सल्डन आनी कुटाम पांबुरो, रियोना डिसोजा शिरवा, निखिल आनी निकिता डायस बेलतांगडी, निकिता डिसोजा किन्नेगोळी, फ्लोरीन मस्केर्नस किन्नेगोळी, सेबेस्टियन जसिंता डिसोजा मुक्का मेळिल्ल्या उपकारां खातीर. सेबेस्टियन जसिंता डिसोजा मुक्का लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी मर्सिन वास निर्मार्गा मेळिल्ल्या उपकारांक आनी बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर. तेजस डिसोजा दमस्कटे, सेलीन डिसोजा दमस्कटे, विल्सन सरिता डिसोजा आत्तूर कारकळ, शैना सियोना डिसोजा आत्तूर कारकळ, दुल्सिन डिसोजा किरेम, सानिदा रायचू कुळूर, अल्नोर जॉन जल्म दिसा संदर्भी कुळूर, रीटा आनी लॉरेन्स नजरेत वामनजूर, रीटा नजरेत आनी कुटुंबाची वामनजूर, जेकब लॅन्सी सुवारीस आनी कुटुंबाची बहरैन, लॅन्सी वेनेसा सुवारीस आनी कुटुंबाची पालिमार. प्रत्येक तेसां बसोन मीस भेटयता. आशा सिल्विया बऱ्या भलायके खातीर एक बरें काम मेळचे खातीर दुबय, प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, वेरोनिका आनी कुटाम दिल्ली, रीटा आनी लॉरेन्स नजरेत वामनजूर चिंतल्लें काम बऱ्यान जावं आनी पयन बऱ्यान जावचे खातीर. तशें घरच्या आल्मा बसोन मीस पेटयता. मिल्ली सोलंकी वामनजूर, देवरीन अलेक्स फ्रांसीस आनी एलिझाबेथच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. फ्लोरीन मस्केर्नस आनी कुटाम किन्नेगोळी. तशेंच देवादीन सेलेस्टीन सिक्वेराच्या आत्म्याक वर्साच्या दिसा उगडासकान मीस भेटयतात. तिची भुरगीं आनी कुटुंबाची किरेम. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जें कितें ते सवां घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा, आमची ते सवां मागणी सांजूद देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयाची मजत कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. ह्या पवित्र थळार आज आमी पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागता. विविध तरांच्या पिडेक आज प्रत्येक जावन
विविध तरेच्या मारेकार पिड्याक वळख जावन जायतीं जाणां कश्टांची आसा दुकान आसली आसा ह्या सगळ भावंडां खातीर आमी मागता तेन्ना तुमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार समर्पण करून मागा आनी नंतर तुमच्या कुटुंबांत जे कोण पिडेस्त आसात त्या भावंडांचो हरी एकल्याचो उडास घाल ह्या पवित्र थळार तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया सोमयाची गूण करची सगत तांच्या जिवितान तांच्या कुडीन वाळच्या भलायकी बरेपण दिवचे मेळच्या खातीर आज आमी मागया सगळ आमी उबे रावया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. सोमयाच्या पांयांतळी अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. सांसूत देवा मुखांत देवान आमकां केल्ल्या हर एका बरेपणां सुखदास काड अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता आनी सांगातास आमची ते सवा मागणी ताच्या पांयांतळी समर्पण करता. तोच बरो देव आमच्या गरजो पंथाक पावोवन दी. आमकां गरज आसा तें प्रत्येक करून शांत समाधान ददोसकाय कुटुंबांत बरेंपण सगळें आमकां फावो करून दी म्हणून जेजू लागीं ह्या वेळार कलतेपणान आमी मागया. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर हे घडीभर आमच्या पातकांचो उगडास काडून सोमया लागचें बक्षाने मागया. पातकाची दुख्तरण सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सोमया काकुळट कर, सोमया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमया काकुळट कर, सोमया काकुळट कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा पवित्र बापा धर्मदत्त साजो ता देवा वरवीं तुका वळखोवंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावडतान मानून घेवन तुका वळखोवंक फावो कर आनी अशाक्य प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक वडलो. लोकान पावला फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर व्होन व्हेलो. पूण शिस्ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट कर जैत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता बावर्तान थीर रावूंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजान प्रवेशूंक आमी जैत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हूण तांणी तांकां भूत सांगली. हर एक सभेंत तांणी मलगडे नेमले आनी विश्वास दवरल्यांक मागणें आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केलें. उपरांत
पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेन देवाचे उतर परगट करून जाताच ते अंतलियाक गेले. शेकी तीन तावन दर्या वाटेन ते अंत्योका पाटी आयले. येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें बावर्ताचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. ते शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचे उतर हें. देवाचे उडुपकार. तुझे बघ सर्वेस पोरा, तुझे राजवट कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. तुझे बघ सर्वेस पोरा, तुझे राजवट कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. सर्वेस परा तुवे रचलाय ते सगळे, तुझी स्तुती गातेले. तुझे भक्त तुका दिन वाजतेले, तुझे राजवट कायेची महिमा वाकणतले आणि तुझी कृत्या ते नावाडतेले. तुझे बघ सर्वेस पोरा, तुझे राजवट कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. अशे समेस मनशा तुझी वर्ती करतू आणि तुझे राजवट कायेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातेली. तुझे राज के दिन्स नयाळवोंचे, तुझी राजवट की संततेचे संततेक बाळतेली. तुझे बघ सर्वेस पोरा, तुझे राजवट कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. तुझे बघ सर्वेस पोरा, तुझे राजवट कायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. Alleluia, Alleluia. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्यांतलो पुनर्जीवन जावन आनी अशें आपले महिमेन भितर सोरों हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कत करची सोडा, तुमी भियोवची नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगलेलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास भरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सत मनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां
ह्या संवसाराचो आदिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फरमायिल्ले प्रमाणेंच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाचे इश्टानो, आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां समाधान दिता म्हणटा. आनी ह्या चिंतना वयर इल्लें गुंडायें नियाळ करता आसतना जुवांवच्या वांजेलाक एक घडी आमी फाटीं वचोंक जाय. जुवांवचो वांजेल आनी उरिल्ले 3 वांजेल ह्या दोनी संगतींत वा 2 वांजेलांनी वा सिनॉप्टीक गॉस्पल म्हणटा आमी, आनी तो इल्ले तफावत आसा. प्रत्येक करून थोडी घडिता जुवांवच्या वांजेलांत इल्ली सडीत रितीन प्रामुख्यता दिवंक जुवांव कशी व्हरता. आनी देखून जुवांवच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायान 17व्या अध्याया पर्यंत ते अध्याय कितें आसात ते सगळे जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो उल्लेख मात्र. एक 4 वा 5 अध्याय आमकां केवल जेजूचें निमाणें जेवण मात्र. कित्याक उरिल्ले वांजेलिस्ट आमकां जेजूचें निमाणें जेवण एक गडीत म्हणून मात्र उल्लेख करतात. तो एका जाग्याक पावलो, थंय ताणें ताच्या आपोस्तलांक पयलेंच धाडिल्लें, ताणें जेवण आयतें केलें, तो जेवणाक आयलो, इल्ली शिकवण, ताच्या उपरांत ताणें पांय धुलें, ह्या जागी संस्कार घडलो आनी उपरांत तो त्या मळ्याक गेलो थंय मागणें करच्या खातीर. अशें म्हणून आमकां उरले वांजेलिस्ट सांगतात, मातेव, मार्क, लूक. पूण जुवांव तशें सांगना. जुवांव जेजून ताच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमाक एक विशेष म्हत्व दिता. आनी हो म्हत्व कशें दिता घेवन सांगल्यार ते 5 अध्याय कितें आसात जेजून आपल्या आपोस्तलांक सांगता आपल्या काळजाची बोगणां एका रितीन वांटून घेवचें तसलीं आसात. देखून हें वांजेल वाचता आसतना वा ते 13व्या अध्यायान मुखार वाचून येता आसतना तातूंत जेजू मस्त संगती सांगता, मस्त विशय हांगासर आसात. त्या मस्त विशया पैकी जेजून ताच्या आपोस्तलांक निमाण्या जेवणार 2 प्रमुख संगती एक खाणीक म्हणलें बरें, गिफ्ट म्हणलें बरें आपल्या आपोस्तलांक ताणें सांगलें. पयलें जावन आसा आयच्या सुवार्तेंतलें चिंताप, तुमकां हांव समाधान दितां. संवसाराचें समाधान न्ही, हांव तुमकां एक समाधान दितां. तें पयली काणीक आपल्या आपोस्तलांक जेजून आपल्या मोगान दिल्ली. दुसरे काणीक जावन आसा उपरांत जेजू शिकोवन दिता आसतना सांगता, कुर्सा मरिफात मात्र सलवासांव. कुरीस वेगळें करूंक जायना. कुर्सा मरिफात मात्र आमकां सलवासांव आसा म्हणलें सत आपल्या आपोस्तलांच्या मतींक स्पश्ट चित्रांत तो घालता. हें जावन आसा दुसरी काणीक आपल्या आपोस्तलांक ताणें दिवचें. आनी आयच्या सुवार्तेंत आमी पळोवंक येता जेजू आमकां सांगता, समाधान हांव तुमकां दितां. समाधान तुमचें सवें आसूं, शांती तुमचें सवें आसूं. हीं उतरां आमकां मिसाच्या बलिदाना वेळार परत आनी परत आयकूंक मेळची जावन आसात. जुदेव लोक हाका शालोम म्हणल्या शब्दांत ग्रीट करतालो. एकामेकाक सांगता आसतना तांणी वा आमी हांगा गुड मॉर्निंग फादर तशें कालें म्हणटा, पूण जुदेव लोकांनी शालोम म्हणचें आसलें. शालोम म्हळ्यार शांती तुमकां, समाधान तुमकां, हें जावन आसलें. तुमी अरब्यांच्या गांवाक गेल्यार UAE, दुबय आनी तेनेपरा गेल्यार थंय अस्सलाम वालेकुम सलाम म्हणटात न्ही. तशें म्हळ्यार अर्थ कालें समाधान तुमचें सवें आसूं. पळया, एक शब्दाक हर एका ग्रिटिंग्सांत वा आमी उतर आराम करता आसतना एक संभाशण आराम करता आसतना पयलें समाधान तुमकां म्हणल्या उतराकाल ते एकामेकाक कितें म्हणटात बरें मागतात. आमी पवित्र पुस्तकाक परण्या सल्ल्याक पाटी गेल्या जाल्यार गणान पुस्तक अध्याय 6 ओळ 26 बेग मोइजे याजाकाच्या आशिर्वाद कशें दिजय म्हणून सांगता थंयसर. तो सांगता, सर्वेस्पर आपणे मुखामोळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं वा समाधान दिवं. पळया, मोइजे याजाकाचो आशिर्वाद अशें आसा जंय वा याजाकान अशें आशिर्वाद दिचे म्हणून गणन पुस्तकांतच एक नियम म्हणले बरी तो दवरता. आनी देखून जेजूनी आपल्या परगट मिसावांत ही शांती दिवचें वा समाधान दिवचें चिंताप आमकां परत आनी परत पळोवंक मेळटा. आनी देखून मोगाचें इश्टानो, आयच्या सुवार्तेच्या ह्याच एका चिंतपाचेर आमी एक मोठो नियाळ आमच्या जिविताक समजोवचें प्रयत्न करया. जेजूची उतरां आसात 2 रितींनी आमी पळोवचें. पयलें, जेजू आमकां सांगता समाधान वा संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. तर कसलें समाधान संवसार दिवंक शकना? संवसारांत मनीस कसलें समाधान आशेता? प्रस्तुत काळार
खंयचें समाधान मनीस आशा येता. वन पयलें जावन आसा कम्फर्ट बेज्ड म्हळ्यार ॲब्सन्स ऑफ प्रॉब्लेम, समस्या नाटलेले जिविताचें समाधान मनीस आशा येता. समाधान वा समस्ये नाटलेल्या जिविताचें समाधान. देखून तुका स्ट्रेस नाका, तुका कश्ट नाकात, तुका सफरींग नाका, तुका कुरीस नाका. म्हाका सगळी बरें आसूंक जाय. माय लायफ शूड बी व्हेरी स्मूथ गोईंग, कम्फर्टेबल लायफ. देखून हें जावन आसा मनशान सोदचें ह्या संवसारांत. आनी देखून मनीस कितें आशेता, हें समाधान बऱ्या भलायकेंत आसा. म्हाका स्टेबल जॉब, म्हाका कितें बरें सांबाळ दिवचो, पाग दिवचो, तसलो बरें काम आसा. म्हाका कसलें कॉन्फ्लिक्ट्स वा लढाई असल्या संगतींत म्हाका मेथेर जावंक नाका. आनी अशा मरेफात संवसारांत मनीस असल्या समाधानांतय सडीत एक आशा म्हणले बरी उपसयता. असलें समाधान ह्या प्रस्तुत काळाचो मनीस सोदून आसा. दुसरें समाधान जावन आसा एवॉयडींग कॉन्फ्लिक्ट्स वा अनेका कुशीन आमी सांगचें जाल्यार सगळें लढाय नाटलेलें समाधान जाय. म्हळ्यार सादारण रितीन वगेत राव. कोणी कालें सांगलें तूं वगेत राव, कोणें कालें अन्याय केलो तूं वगेत राव. तातूंत कांय तूं मोदें पडा नाका. तूं मोदें पडलें जाल्यार तुका समाधान, तुजें समाधान वेता. तूं समस्यांत शिरकताय. आनी देखून हांगासर कितें जाता, हांगासर थोड्या वेळाच्या शांती खातीर तूं सताक पाठ करताय. यू आर एवॉयडींग द ट्रूथ. आनी देखून हांगासर आमकां एका रितीन गायी आमी लिपोवचे प्रयत्न करता शिवाय गाय गूण जावंक शकना. गाय गूण जावचें न्ही, गाय लिपोवचे प्रयत्न चलता. एवॉयडींग कॉन्फ्लिक्ट्स असलें समाधान प्रस्तुत काळाचो मनीस आशेवन आसा. तिसरें जावन आसा सक्सेस बेज्ड वा जैत आनी उदारगतेचें समाधान. जैताच्या उदारगतेचें समाधान. आनी देखून जैताचें आनी उदारगतेचें समाधान म्हळ्यार कितें? समाधान हें समाधान आमकां खंयसर मेळटा? हें समाधान आमकां मस्तू दौलत आमी करून घेतल्या कुडले आमकां हें समाधान मेळटा म्हणून आमी चिंताव. मॉडर्न गॅजेट्स, काल रिलीज जाल्लें, आज रिलीज जाल्लें मोबायल, टॅब, लॅपटॉप म्हज्या टेबलार आसा तर तें समाधान मेळटा म्हणून आमी चिंताव. कम्फर्टेबल लॉंग टूर्स आनी कितें आसा तांतूं आमकां समाधान मेळटा म्हणून आमी चिंताव. आनी प्रस्तुत माध्यम आमकां आमी कोडयाळांत तुमी पळोवंक गेल्यार एका काळार तितलें नातलें, पूण आतां पळया आमी ऑब्जर्व केलें जाल्यार कोडयाळांत हॉटेलां कितलीं आयलीं, कफेज कितले आयले. एक 4-5 वर्सां जावन आमी ऑब्जर्व केलें जाल्यार पयलें एका गल्लेंत 1-2 हॉटेलां आसतालीं. आतां एका गल्लेंत 8-8 हॉटेलां आसात. हाचो अर्थ कितें? खवगेंपण न्ही तें फुड्डांतच आमकां एक समाधान मेळटा म्हणून. पोट आमी एका व्हडल्या हॉटेलाक गेल्या, कोणें एकल्यान एडवर्टायजमेंट गेलें, त्या हॉटेलांत आमी वचून खावंक घेवन आयिल्ल्या कुडले आमकां समाधान मेळटा म्हणून. जैताचें आनी सक्सेस बेज्ड कायंड ऑफ पीस वी आर इंट्रेस्टेड. आमकां तसलें समाधान मनीस प्रस्तुत काळार सोदून आसा. पूण तें समाधान थंय ना. कित्याक तें समाधान थंय आसलें जाल्यार प्रस्तुत काळार एक सुरपण उणें जातें ना, डिप्रेशन उणें जातें ना. आनी हाचे मरिफात मस्तू जनांच्या जिवितांत समाधानच आसतें. आज आलतारीर आज आमी हांगासर गरजेंत इतलो संख्यांनी आसतें ना, उणेंत आसतें. कित्याक समाधान आसा, देखून देव काल्याक म्हणलें न्ही की हें समाधान मनीस आशेता. पूण जेजू कितें सांगता? जेजू सांगता समाधान हांव तुमकां सोडून वेता. समाधान हांव तुमकां सोडून वेता. कसलें समाधान जेजून दिलें? पवित्र पुस्तकांत दिल्लें गुंडायेन आमी पळयलें जाल्यार 1-2-3 संगती मात्र मोठ्यान सांगचे. पयलें जावन आसा मार्काच्या वांजेल अध्याय 4 आमकां जेजून वारें वादळ थंड करचें आमकां वाचूंक मेळटा. वारें वादळ थंड करचें. तो वाऱ्या वादळांक ताणें थंड केलें आनी हाचे मरिफात पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळें शांत जालें, सगळें समाधान जालें. दर्यो थंड जालो, आपोस्ताली समाधान जालें. मोगाच्या इश्टानो, जिवितांत जड वारें येता आसतना देवाचें हजारपण बगसो मनीस जिवितांत समाधान आपणावंक शकता. जिवितांत जड वारें येता आसतना जेजू आसा म्हणली पातयेनी आनी काळजान दवरलेलो मनीस मात्र तें समाधान वा शांती आपणावंक शकता. हें पयिल्लें समाधान, शांती समाधान जेजून पवित्र पुस्तकांत आमकां बसयल्लें. दुसरें जुवांचो वांजेल अध्याय 20 आमी गेल्यार तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू जिवांत जेजू दिश्टीक पडटा आसतना थंयसर आसले आपोस्तल भियेल्ले. पेद्रूय भियेलो, सगळे आपोस्तल भियेले. वो कोण, कालें कितें? कित्याक आनीक एक दृढ चिंता तांकां मेळ्ळो ना. पूण असल्या सन्निवेशांत
शांती तुमकां म्हणल्या समाधान म्हणल्या उतरां मरिफात जेजू ताचें संभाशण आरंभ करता आनी जेन्ना समाधान तुमकां शांती तुमकां म्हणटा आसतना ते शीस भियेल्ले आसले धैर्यान भरतात जेजूस हो म्हणून तांकां कळटा देखून मोगाचे इश्टानो भें म्हणलें मनशाच्या जिवितांत रिगलां आज आमकां भें आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत भें आसा विविध रितीचें भें न्ही केवळ आमचो जीव काडटात म्हणलें भें तें मात्र न्ही आमकां फाल्यांचें भें आसा भलायकेचें भें आसा आमच्या कुटुंबाचें कितें भें आसूंक पुरो विविध भें आमच्या जिवितांत रिगलां आनी ह्या भियाच्या वातावरणांत पेद्रू बरी जिवांत क्रिस्ताक वळखून सो मनीस ताच्या हजरपण बगसो मनीस समाधान आपणावंक शकता तिसरें लुकाचो वंजल अध्याय 7 आमकां मरियेन जेजूच्या पांयांतळी बसून तेलांत माखलेलें घडीत आमकां वाचून मेळटा जेजूचे पांय तिणें तेलांत माखले आनी ह्या सन्निवेशांत जेजू कितें म्हणालो हर सिन्स आर फॉरगिवन तिची पातकां बगसल्यांत मोगाचे इश्टानो तिसरें समाधान जेजून आमकां दिवचें जावन आसा फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन बोगसाण्याच्या आनी आमच्या जिवितांत तें दूख आदारचें प्रयत्न आमी करता थवळ आमकां समाधान मेळटा सन्निवेश आमी अनुभव करियेत एक सुटावें कुमसार नीज कुमसार वेचीक पुतान पाटी आयिल्ले दळाला बोगलेली ती ताच्या काळजांत आसलेली ती चिंतना घेवन जर तर हांव कुमसार जाता तें अनुभव शांती समाधानाचो अनुभव आनी तो अनुभव जेजू आमकां दिवंक शकता आनी तें जावन आसा मार्काच्या वंजलांत 5व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळचें रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जेजून गुण केली मोगाच्या इश्टानो पीस इज एक्सपिरियन्स्ड थ्रू फिजिकल हिलींग आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कुडीची भलायकी आमकां पाटी मेळटा आसतना तो समाधान शांती आमी अनुभव कर शकता आनी देखून पवित्र पुस्तकांत जेजूचें समाधान वस्तू केंद्रीत खाण केंद्रीत वा तें मात्र नातलें त्या सन्निवेशांत नातलें बगार दुसऱ्या सन्निवेशांनी जेजून आमकां समाधान बसयलां देखून मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत संदिग्ध स्थिती येताना तो आमचे सांगत आसा म्हणली दृढपत्ती आनी तुजे लागीं आसूं दी भे म्हाका भरता आसतना वा भे म्हाका येता आसतना तो म्हजे सांगत आसा म्हणली दृढपत्ती आनी म्हज्या काळजांत आसूं दी बक्षण सोमानोभाव वृता करता आसतना आनी सांगताच आमच्या दिसपट्ट्या कुडीच्या आनी आमच्या संगतींक वा गरजाच्या संगतींक सोम्या लागीं येवन मागणें करता आसतना ताचें हजरपण आमकां बगून दी आनी आमरी फात खंडीत जावन संवसारांत आमकां हर एकल्यांक तें समाधान फावो जावं दी इट इज नॉट फूड इट इज नॉट ब्युटी इट इज नॉट माय थिंग्स दॅट गिव मी हॅपिनेस म्हजें खाण म्हजें नेसान म्हजे लागीं आसलें कितें वस्तू केंद्रीत थंयसर समाधान ना पगार समाधान जेजूच्या पांयांतळी आसा Upun tugi bapa undo hoguaso dagarus kasinto fohol amcha wawraso servo samche aspekte tau undia vaina segi dăi svicar că mohon mata Bapa tujei burgi Upun tugi bapa udo hogoaso Dakarus kasito foram chawavraso म्हज्या मगाच्या आमी भेटोवचें बलिदान सर्वीस परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या सर्वेस परा धर्मदूतां सांसूदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तिची सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैरशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्यास तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेचे कुणस जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुनयादीचेर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळपरां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार बोरला तुज्या वैभवान सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गीं तुका जय जय बापा करोस तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या आशिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारुफतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतो सुगुट परगटुया सौम्य जेजू तुझे मोर आमी समोरमता तुझे पूर्ण जीवन पोन आमी परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी हत्रेकता बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुका अर्गां दिवंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवन तिले आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पूण जिवनपणाचो बरो धोरण मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर एक घडी बरो आमच्या कुटुंबांत हांव देवा दिन जाल्ल्यान आमी उडास करया तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक बाबखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोबती बगेवन दम दता सांजू दता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी माई मागव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजो सांगता त्याच जेसू थंय पवित्रात्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सोम्यान आमकां शिकयलेले मागणे संगता भक्तीपणान आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नातावन पिडेशिडेतावन आमकां सदांच राखून वर. ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरोशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पथकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवडताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे तानी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवंत क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पूण जाका कळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच करी भलायकेन वगास. हो जिवंत क्रिस्त देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभलां. आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या उतरांत काळीज मुझे आशे उणासा, काळीज मुझे लाले उणासा. ये जेजू सेवचा तुका ये वेगी भुक्ता येण्यान तुझा. तूं बरो गोडी हांव तुजी शेळी हर घडी राखता. तानबुके वेळी बोगसून पथकां मेळ्ळी सरो दिवून पोसता. काळक्या अंतरारी दिवो जावून येता. संवसारी पळयणारी बरवो सोमुजो जाता. ये वेगी हांव मोग तुजो करता. काळीज म्हजे आशेवण आसा, काळीज म्हजे लालेवण आसा. ये जेजू सेवचाक तुका ये वेगी भुक्ता येण्यान तुझा. प्रार्थया. बोमगाळ बापा सांजुत्त देवाच्या जैतेवन मरणापासत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. तुज्या भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत हेवटी तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा हांगासर 7:45 तेर्स
8 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 वरांतान कुंभसारां, सवाय 10 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठीदुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिड्याक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची ते सवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पूण शेतच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान कुशीन कितें दिवंक कुशी व्हरता जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळें स्पॉन्सर जाले तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. त्या देखून तुमच्या घरांनी खासदारां, जल्मादी, जुबले, कुमगार असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतली आनी ह्या पवित्र थळार आमी विशेश तरान तुमचे खातीर मागतले. हांव हर एका मंगळारा हांगासर ये मिटिंगां सकाळीं 9:30 ते 10:30 वरां पर्यंत चलतात. त्या देखून तुमच्या पैकी कोणी वा तुमच्या कुटुंबान कोणी आमाल पिवनेक वळख जाल्ली आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक वा धाडूंक हांव तुमकां उलो दिता. तशेंच येवच्या आयतारा मेच्या 10 तारखे संजे 4 ते 6 वरां पर्यंत वसा बेळाक ये पंगड आमचो. तशेंच ये पंगड मंगळूर ह्या जोड आश्रयकाल हांगासर एक 2 घंट्याचे तरबेती कार्यक्रम वा मयत शिबीर हांगासर मांडून हाडलां. हे जे कोण आमाल पिवण्याक वळख जाल्ल्यान त्या विशयांत आमाल पिवण्या विशयां मयत वा आमाल पिवण्या वळख जाल्ल्यांक ह्या शिबिराक धाडूंक आनी त्या मारिपा तांकां ह्या पिडेतावन भायर येवंक कुमो करूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. हर एका मंगळारा हांगासर मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची नर्सां दाक्तरां आसतात. हांगासर आश्रयाच्या बिल्डिंगांत कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जायचे जाल्यार थंयसर मेडिसिनी लभता. ती जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच जेजूच्या दैवीक काकुलतेची पिक्चरां फाटल्या मेजार आसात. कोणूय हाच्या पयलें मंगळारांनी व्हरूं ना जाल्यार थंयसर अपूर्बायची जेजूच्या दैवीक काकुलतेची पिंतूर आसा ती व्हरूंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाचेनो गेल्याच्या हप्त्यांत एप्रिलाच्या 30 तारखेर आमच्या फिरगजेंत एका कुटुंबांत एक अनाहूत घडलें वा इलेक्ट्रीक वा करंट शॉर्ट सर्किट जावंक बरो कितेंय घडलें आनी त्या घरांत जायतो नश्ट जाला. हें घर मस्त ओलपालां आनी ताका मस्त कर्स आसा. त्या देखून ह्या कुटुंबाक आमी कुमो करूंक चिंतल्या. त्या देखून येदोळसो थोडी कुमोक फिरगस कुटुंबांत आमी दिल्या आनी फिरगस कुटुंबांत आमी कितेंय कुमोक आमी दिवंक येवजन घाला. त्या देखून तुमकांय भक्तीक हांगा ह्या विशयान कळोवचें. तुमच्या पैकी कोणायकी ह्या कुटुंबाक तांच्या कश्टा वेळार कुमो करूंक मोन आसा जाल्यार कितेंय फुलवा फुलाची पाकळी दिवंक खुशी व्हरता जाल्यार एकच ऑफिसांत ना जाल्यार फाटल्यान थंयसर एक बॉक्स आसा बांकाच्या फाटल्यान. त्या बॉक्सांत तुमची काणीक घालें जाल्यार त्या कुटुंबाक आमी पावीत करतले. हांव आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वचून सांगतना आयचो प्रधान याजक बाप रोशन डिकोना वाती दिवन तांकां मान करतलो. त्या देखून तुमच्या पैकी कोणी हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवन ही मानाची वात घेजय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता. क्लिनिटा अनुष्या माथायस ऑस्ट्रेलिया आयच्या दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. तांचो उपकार भावता प्रत्येक जावन तांकां देव बरें कर म्हणटा. तशेंच फिलीप नेरी डिमेलो हाच्या उगडासाक आयचे ऑर्न स्पॉन्सर केलां. डेरिक डिसोजा किन्नेगोळी, नांव नाका म्हण एक दाणी आत्तूर, नांव नाका म्हण आनी एक दाणी आलंगार, फातिमा क्रास्ता किन्नेगोळी, वेनिशिया डिसोजा किन्नेगोळी, आयरीन मेंडोन्सा मुंबय, जॉन डिसोजाच्या उगडासाक कुटुंबाचे मुदारंगाडी, डिओन नोरोना किन्नेगोळी, अनिल डिसोजा मँगलोर, रोविन डिसोजा ल्हान बोलवाडो. तशेंच देवादीन सेलेस्टिन सिक्वरा हिच्या वर्साच्या उगडासाक नॉर्बट आनी कुटुंबाची किरेम तांणी जेवण स्पॉन्सर केलां. तांचोय आमी उपकार भावरता. ह्या दान दिल्या सकट दानीचो उपकार भावरता. देव बरें कर म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. सकट आमी दिमी घालया. सांजू दिता देवाच्या मानाक नवेन आमी चलोवन व्हरया. सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर,
पात्रोंचा जुता देवा आमचे पासद विनाती कर पात्रोंचा जुता देवा आमचे पासद विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी भाऊ बहिणीनो सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेन जुता देव सर्गा रजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासद विनाती करता सांजुदता देवानी हे सान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागिया सुमया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडबाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जुदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आणि सुमेश मुनी देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशीत वादा करोस आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत म्हणता तुझ्या पवित्र आत्म्यावर आमचे ते देवास्वानी पेल्याचो करो मोग वाडय आता आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणीन तुझे मरे पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे बातीने आमी तुजे ते दवरता तुका जाव महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन सांजुदता देवाक विशेष मागणे या संसारी जसो सैर आणि धर्मद जावन असलेल्या बगेन जुता देवा या आमच्या मागण्या तो आमच्या सवे मेळ जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीचे कश्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरी शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूण शेता वडा पातयेनीन आयलां सकड आमी बसया मोगाचे न्हू सभाज जणांनी हांगासर त्या सवान दान दिल्ली आसात ही त्या सवां वाचून सांगतना जे कितें त्या सवां तुमच्या खास जमानान घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ही सकड त्या सवां ह्या घडये तुमी समर्पण करून मागोवंक हांव तुमकां उलो दिता 17 जाणां बरी भलायकी फाव जावच्या खातीर 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फाव जावच्या खातीर 14 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फाव जावच्या खातीर तेगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन वयच्या खातीर 4 आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर 2 बावळो दोगून जावच्या खातीर 7 जाणांनी दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळच्या खातीर 2 कामांत भद्रती लाभच्या खातीर तेगांक मोबायलांत सुडका मेळच्या खातीर 4 भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 6 जाणांक रीण फारी करून करपा मेळच्या खातीर तेगांचे क्रियाटीन नॉर्मल जावच्या खातीर 8 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर 2 दुश्ट सक्ते जावन सुडका मेळच्या खातीर 4 गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावच्या खातीर 1 ड्रग्सांत जावन सुडका मेळच्या खातीर तेगांक स्किन एलर्जी गूण जावच्या खातीर 2 बरो फुडार फावो जावच्या खातीर तेगांचे हट आनी राग पयस जावच्या खातीर 6 जाणांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावच्या खातीर 4 कुटुंबांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर 1 बांयंत बरें उदक मेळच्या खातीर तेगांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर 1 घराचें लायसन्स बेगीन मेळच्या खातीर 1 सायकॅट्रीक प्रॉब्लेमांतून सुटका मेळच्या खातीर 1 बांदतेर बऱ्यान जावच्या खातीर 1 मानसीक पिडा गूण जावच्या खातीर 30 आनी 2 तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवन सांगला तशेंच 1 मतीक शांती समाधान फावो जावच्या खातीर 1 विराराई आनी डिप्रेशनांतून भायर येवच्या खातीर 1 एलर्जी गूण जावच्या खातीर 1 बरी सैरी फावो जावच्या खातीर 1 पांयांचें ऑपरेशन बऱ्यान जालां बऱ्यान सोलोवंक करपा ताका मेळच्या खातीर 1 नांव पाड करून जियोंक सोडीन घातलेल्या मनशाक बरी बूद दिवच्या खातीर 1 लायन आनी सँड्रिया हांच्या जल्मल्ल्या भुरग्यांचे किडनींत उदक भरलां ताका बेगीनच बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 1 हात डिस्लोकेट जावन बसयला हात बेगीनच गूण जावच्या खातीर 1 मेक्सिकोन तो बेगीनच काम जॉईन जावंक कॉल येवच्या खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या बरेपणा खातीर तांच्या मिसावा खातीर मागोवंक सांगला क्लिफर्ड दांतीस कामांत ताच्या यशस्वी लाभच्याक देवदीन मताय सर्व विल्सन सर्व विलफ्रेड सर्व स्टेल तांकां आत्मीय शांती मेळच्या खातीर
स्टेल्ला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर विल्सन म्हणल्या बाबाक बरी भलायकी आनी एक बरी सांगातीन मेळच्या खातीर एका कडेन लिफ्ट घालूंक आसा संबंदीत जाल्या डिपार्टमेंटान परमिशन मेळच्या खातीर एका घरावेच्या रस्त्याचे समस्या बऱ्यान सगळे इत्याद जावच्या खातीर एकल्याक कठीण कोंकणी शेड्स स्नीजिंग अर्द्या दुखासा ती गुण जावच्या खातीर एकल्याक अल्सरेटिव्ह कॉलिटीस ह्या पिडेतान सुटका मेळोवन सदांचें काम बऱ्यान करची करपा मेळच्या खातीर एकल्याक वेरिकोस वेन्स आनी इतर पिडेतान गुण जावच्या खातीर एकल्याचे नी जॉयंट्स गुण जावंक बरेपण आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर वीना रोड्रिगस ताका बरी भलायकी बरें काम मेळच्या खातीर एकल्याक CA इंटरमिडिएट एग्जाम आसा ती बरी करून करपा मेळच्या खातीर एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्या खातीर एका भुरग्याक 2 वर्सांचे भुरगें बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचे स्किन एलर्जी गुण जावच्या खातीर एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावच्या एकल्याचे माथ्याचे जरचे केस रावच्या खातीर एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर वेरोनिका म्हणल्या पयलीं फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सारको जावन पयलींच्या बरी सरकी करपा मेळच्या खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सारको जावन एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचें एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गुण जावच्या खातीर MCA केल्ल्या चली एका दुबायंत एक बरें काम मेळच्या खातीर 81 वर्सां प्रायेच्या एका भावाक कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर एक भुरगो कालत्या काळजाचो जावच्याक तशेंच जानवाय समजोनी वडिलांक विधेयी जावन चलचे करपा ताका मेळच्या खातीर सिसिलिया सेरावो म्हणल्यार पयलीं बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक स्पायन दूख जॉयंट पेन नर्व पेन गुण जावच्या खातीर एका कुटुंबाक बेगीनच एका घर प्राप्त जावच्या खातीर एका तरणाट्याक शिपार कामाक कॉल येवन बेगीनच कामाक जॉयन जावच्याक मागोवंक सांगला विशेश तरान आमच्या बिरगजीचो उर्बन मेंडोन्स आस्पत्रेंत आसा ताका बरी भलायकी बेगीन मेळच्याक मेरी कॉन्सेसावो रॉकी कुटीन तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका भयणीक बरी भलायकी कॅन्सर पिडेतान सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबान घराचें काम सुरू केलां सर कितेंच बंद पासनासतना हें काम बेगीन सारकें जावच्या खातीर एक तरणाटी स्त्री कॅन्सर पिडे वळख जाल्या तिची पिडा गुण जावच्या खातीर एका भुरग्याक एलर्जी आसा ती कंप्लीट गुण जावच्या खातीर UKतान मागोवंक सांगला एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एकल्याचें एलिटा डिसिल्वा तिचें नॉर्मल डेलिव्हरी जावच्या खातीर एका भयण मतीच्या पिडेतान कश्ट आतां वायट चिन्ना दोस्तात तिका बरी भलायकी आनी कुटुंबात शांती समाधान मेळच्या खातीर एक धर्मीक भयणीक तिका मोतीच्या पिडेतान सुटका मेळोन बरी भलायकी मेळच्या खातीर तिच्या खातीर मागोवंक सांगला आनी दोगां धर्मीक भयणीन तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला अशें 5 जाणांनी आज त्या संवादान दिवन तांच्या खातीर मागोवंक सांगलें आसा ह्या सकट भावंडां खातीर आमी मागया आमची काल जमान्याची त्या संवाद सगळीं सांजूदतात देव मारिपा सोमियाच्या पांयां तळे समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया अरदान तुका सोमिया जेस अरदान तुका सोमिया जेस वंदन तुका सोमिया जेस महिमा तुका सोमिया जेस होगळाव तुका सोमिया जेस स्तुती तुका सोमिया जेस वंदन तुका सोमिया जेस जय जय तुका सोमिया जेस प्रणिपा तुका सोमिया जेस हालेलुया 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 मंगळा जेजू ही भावंडा ह्या पवित्र तळार तांची त्या सवा संजूदतात देवाच्या मजतीन तुझ्या पांयां तळे समर्पण करता ही सकड त्या सवान तूं मानून घे स्वीकार कर ह्या भावंडांक पिडे शिडेंतले सुटका दी वायट दुश्ट शक्तींतले सुटका दी बरी भलायकी बरेपण तांकां दी तांणी आशिल्लें मागेल्लें बरेपण एक बरें काम जावंक बरो सगळें तांच्या जिवितान आशिल्लें बरेपण ह्या पवित्र तळार संजूदतात देवाच्या मजतीन व्हडा पातयेनीन अभिमानान मागलें सगळें तांकां फावो कर म्हूण आमी तुजे कडेन परतून मागता सोमियांची जो तुजी कृपा तुजी मजत वाळय तुजे सकत वाळय तुका असाध्य म्हणलें खंयचें ना सक्क संगती ह्या भावंडाच्या जिवितान साध्य कर म्हूण तुजे कडेन परतून मागता हालेलुया 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 सकड आमी दिवी घालया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावात दंडोलंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडेल्या बरोवस दिवचे केरीदाने तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मई पाशी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी बर दोळे धांपया ह्या पवित्र थळार जायत्यांक बरेपण लाभता असर्यां अद्भुतां ह्या पवित्र थळार करतात
तांकां आनी आमकां मेळच्या सकट बरेपणा खातीर धन्या देवाक एक घडी भर आमी अर्गां दिवया. 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचें स्कीन एलर्जी गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. दोगांचे रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 6 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचें भायर पडिल्लें डॉक्युमेंट्स मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 12 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. मर्सलीन वास आमची भयण हाका मस्त वर्सां जावन मारोग नातलो, आतां परमनंट मारोग मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकलो भितरल्या कुडान सुमार तेंपा जावन आसलो, इस्कोला वचनातलो, आतां भायर येवन SSLC एग्जाम बरोवन बरें पर्संटेज हाडिल्ल्याक देवाक अर्गां दितात. तर ह्या सकट भावंडां सांगता आमी मेळया आमच्याय जिवितांत धन्यान केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजां. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळण्या आनी पातकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा तुझ्या मोनयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गींच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गींच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. मोगळा बापाक गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. दयाळ बापा फावती जिने सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरें जिने सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें तेणें फावो कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा भुरग्याचें तेणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें तेणें तांकां फावो कर. तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक तुज्या पांयतळ समर्पण करून मागता. सकट पिडे शिडेंतली सुटका तांकां दी, बरो भलायकी दी. तांच्या कश्टा वेळा दुखा वेळा पिडे शिडे वेळा तुजो निरंतर सांगात तांकां लाभय म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा कुटुंबांत पिडेस्ताची सेवा करच्या कुटुंबादारांक तुज्या पांयतळ समर्पण करता. पिडेस्तांची सेवा करचे तितले ससायाचे सुलाभेचे काम न्हय, कश्टांचें काम हें काम करच्या कुटुंबाच्या सान्यांक मोती उजवाड दी, भलायकी दी, मोगान सेवा करूंक आदार दी. आनी तांच्या सेवेक तांच्या बऱ्या मनाक तुज्या सुभाम बेसांवांनी बन तांची जतन कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसू मिया. मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता. आमची मागणी आयक. नमारणीये कागोदीचे मय नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरवशा तुका आमी मारता. आमी बदे सेवेची बाळकां या दुगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता. तर तुमचे शिकाये तुझे गांवचे दोळे आमचेर पडती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे सदीं पावल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलबी हांव कार्य मरये बगेवन ती देवाचे मेमवसो विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोहोचोवचे गती. आतां आमी पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागया. मोगाचें आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या कडेन समर्पण करया. आनी आमचो उजवात आमच्या तकलेच्यो दोन आमचे खातीर आमी मागतना सकट पिडेस्तांचो जी कोण उडास येता तुमकां तांचो उडास काडा. तांचे खातीर विशेश तरान ह्या कडेन मागा. उजवात आमच्या तकलेचे दवरून त्रियेक देवाची मजत करपा ह्या पिडेस्त भावनाच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सुडवून दिवच्याक धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्कद मनशा जाय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेले. महिमा तुका देव पवित्रात्म्या आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रात तूं ह्या दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकणीचे दाल दिसका
तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोमयाचे नवी आमचो दान ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं दयाळ सोमिया बावड तांच्या बुजवंदारा तुजी मीत मेर नटलेली दयाळाय आमी मागता पिडेशिरेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक ताचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजन आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांतून बोगसून जियोंक तांकां आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं सोमिया दयाळ सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठीन मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गांदी दीत जो जे तांणी रास करताय ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासांनी काकुळतीन वागो दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी शांती तुमकां दिवं देवा सेक्लोस पूज जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यांत रावो तुमकां वाट वरो आनी तुमच्या फाटल्यांत रावो तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजू शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे ते अशें सर वायट बस म्हणूडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो मोगाचेनो मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू संगता कडसूनचो भोव पवित्र वेळ जावन आसा तर त्या जेजूक आमचे मदीं ह्या घडये आमी स्वागत करया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोणस्त्या नमो नमो सर्वंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता सर्गी सो देव तूं आमकां मेळूंक रावला देव पोंडली पोण तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वायनार येव तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोणाच्या नमो नमो सर्वंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड बुजवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये
आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे दर्या बांधार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उद्यारू पालिपोनाच्या नमो नमो सर्वोंदारा सक्रमेंतांकाराच्या Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Radhan Samya, Stuti Samya, Vakani Samya, Mahima Samya, Alleluia, 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 Alleluia. Samistami Bushya. Kirtan 139. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां केन्ना उठतां तें तूं जाणाय पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात हांव चलतां की आड पडतां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात फाटल्यान आनी मकल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय तुज्या अत्म्यातावन हांव खंय म्हूण वसूं तुजो मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं सर्गार हांव सडन जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोवन वचोन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरता तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता काळोख तावन म्हाका लिपोवन दवरूंक आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा परिपस जाळटा तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां विजमीत तुजीं कृत्यां हें हांव जाणा आकारावीण आसलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले तसो आरंभ जावच्या आदींच ते निर्धारीत केल्ले खोट्या मनशांक तुवें जीवशी मारलेलें जाल्यार कितलें बरें आसा तें जुलमी मनशान म्हजे सरशिले पयस सारा देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हज्या काळजाक म्हजे काळीस वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे हांव वांगटे वाटेन चलता गे म्हूण म्हाका पळय आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर किर्तनगार देव सगळें जाणा म्हणलें सत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता युकरिस्ताच्या पांयाथळी जेजूच्या पांयाथळी आमी ह्या घडये बसून आसा सोमयाचेर आमचे दिश्ट आमी दवरया देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता म्हजे सगळे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले तसो आरंभ जावच्या आदींच ते निर्धारीत केल्ले असो अर्थ इतलोच मोगाचे इश्टानो आमच्या जिवितांत कितें घडोवंक जाय कितें घडोवन आसा आनी कितें घडतलें देवान बरयलेलें आसा पूण हें सगळें म्हज्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळें देवाचें योजन म्हणलें सत आमच्या जिवितांत आमी वळखोंक आसा जियोंक आसा ह्या घडये त्याच सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरन आसा त्याच सोमयाचें हजरपण आमचे मदें आमी बघून आसा
ह्या घडये त्याचं समयाचेर दिसता आमी उबारता आसतना हें गीत आमी गावया आनी ह्या गिता मुखांतर आमकां समिताच्या पांयांतळी समर्पण करूंक आमकां समिताच्या पांयांतळी बसचें ताचो अनुभव करचे प्रयत्न करच्याक हें गीत आमकां उपकारून दी आनी ह्या मरिफात ताचें आराधन करूंक ताची महिमा गाजोवंक आमकां आदार फावो जावं. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯ್ದವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯ್ದವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯ್ದವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು
ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. सम्याचर आमची दीस रमी दवरया, ताच्या हजार पावन आमी वळखून आसाव, अनुभव करून आसाव. सुवार्थेंतली उतरां आमी उगडासा काडयेत. हांव तुमकां समाधान दिता म्हणटा जेजू. ताच्या हजारपणान तें समाधान आमी अनुभव करता. विविध हंतांनी तें आमी अनुभव करूंक आसा. आनी एक सन्निवेश आमी पळयता धर्मदूतांची कृत्य पुस्तक अध्याय 6 वळी 1 आनी मुखार आमी थंयसर वाचता. शिसांचो संक सोडून वेतलो आसता. ग्रेक भास उलयतले आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनभेद उठलो. दिसपट ते सेवेंत आपल्या विधवीची लक्ष करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले देखून जुदेव भाव गुणकुलोवंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन लागले. म्हाका चिस्तानो, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकांत आमी पळयता शिसांचो संक सोडिल्लो. अपोस्तल मिसावांत आसले. जेरुसलेम शहरा मध्ये जायतो जुदेव लोक थंयसर क्रिस्ताक वळखूंक शकलो. क्रिस्ताचे ते चिंताप तांकां बरें लागलें. क्रिस्ताची मेठां तांकां बरीं लागलीं. क्रिस्ताक वेंगचें तांकां बरें लागलें आनी देखून जायतो जुदेव लोक क्रिस्तांव धर्म स्विकार करता. आनी ह्या मध्ये 2 भास उलयतले लोक थंयसर आसलो. एका कुशीन ग्रेक भास उलयतलो संक आसलो आनी एका कुशीन हिब्रू भास उलयतलो आसलो. आनी ह्या वेळांत थंयसर एक समस्ये उदयता आनी तें जावन आसलें थंयसर दिसपट त्या सेवेंत त्या ग्रेक भास उलयतल्या सुदेवा मदें एका कुशीन तांच्या विधवेक गण्य करिनात. तांकां सारकें खाण पिवण मेळना अशें म्हणून थंयसर समस्या उदेला तवळ थंयसर तो लोक ते समस्या घेवन आपोस्तला लागीं आयलो आनी ते आपोस्तल सांगता मेळून ह्या एका समस्यांक परिहार म्हणले बरी सोदून काडूंक ते मुखार सरतात. म्हाका इश्टानो, एक घडीभर आमच्या जिविताचेर एक नदर घालचें प्रयत्न आमी करया. समस्या मनुष्य जिवितांत स्वाभावीक. आमी हर एकले विविध ना विविध रितीच्या समस्यांत आमचे जिवीत सारून आसा. थोड्यांक भलायकेचे समस्या आसूंक पुरो, आर्थीक समस्या आसूंक पुरो, घरांत समाधान नासतना आसूंक पुरो, कुटुंबाचे समस्या आसूंक पुरो, भुरगीं बाळांत म्हणल्यार समस्या आसूंक पुरो, आनी कितें कुडीचे इतर पिडा शिडा आसूंक पुरो, सेस समारांत समस्या आसूंक पुरो, आमचें नांव पाड करचें तसले समस्या आसूंक पुरो, वा विविध एडिक्शन्स आसूंक पुरो, विविध रितीचे मोबायलाक ड्रग्साक अशे व्यासनाक बळी जाल्ले समस्या आसूंक पुरो. समस्यांची पट्टी आमी मुखारसून व्हरयेत. कितली लांब करूंक ती जाता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ते समस्या आसात. पूण समस्या आसात म्हणून सांगून आमी वगेच बसूंक जाता गी. अपोस्तलांक आमी पळयलें जेन्ना अपोस्तला लागीं ते जण समस्या घेवन आयिल्ल्या वेळार ते सांगाता मेळटात. ते सांगाता मेळटा. देवाचे उतर धर्मदूतांचे कृत्य अध्याय 6 आमी इल्ल्या मुखार वाचता आसतना आमकां कळटा ते अपोस्तल सांगाता मेळ्ळे. तांणी ते समस्याक फुड करच्याक दुसऱ्या मनशांक विसले
आणि तांणी म्हणलें आमी मागणें करता आमी देवाचे उतार प्रगट करता आमचो मुखलो वावर करता पूण ह्या समाधानाक ह्या समस्यांक हांगासर परिहार म्हणले बरी आमी हांगासर दुसऱ्या व्यक्तींक विंचला आनी ते व्यक्ती हे समस्या हळू करूंक शकतात. मगाच्या इश्टानो एक वाट पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळची आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना हे समस्या घेवन आमी कोणा लागीं वेचें दिसपट्टे जिविताचे समस्ये आमी सेत समारव आमच्या मनशा मुखार सबारपटी आमकां सांगूंक जायना. ते समस्या सांगूंक कस जातात. हाचे मरिफात सबारपटी नांव पाड जावंक पुरो खबरो जावंक पुरो कोणाक म्हूण पाती येवचें म्हूण जाता. देखून असले सन्निवेशांत आमी खंयसर येवचें कोणा लागीं येवचें. ह्या घडये युकरिस्तांतलो जेजू आमकां कितें सांगूंक प्रयत्न करता. आमच्या काळजा मनांत एक उल्लेख जेजू कांय सांगते आसा की म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो. मते वासोवांजेला देव 11:28 देवाचे उतार आमकां ताचे सरशी येवंक आमकां आपण दिता. मगाच्या इश्टानो एक घडी बरें सोम्याचेर आमचे दिश्ट आमी दवरया. सबारपटी ह्या संवसारांत आमी एक सूख करची जावन आसा. आमच्या जिवितांत कांय समस्येत नांत म्हणलें एका काल्पनीक जिवितांत आमी जियोचें. वी प्रोजेक्ट लायक वी डू नॉट हॅव प्रॉब्लेम्स. वी प्रेजेंट आवर सेल्स दॅट वी डू नॉट हॅव ए प्रॉब्लेम. आमच्या जिवितांत कांय समस्या नात म्हणून आमी एक प्रेजेंट करचें आनी एकल्यानी चिंचे नाका हांव समस्यांत आसा म्हणून चिंचे नाका म्हणलें एका रितीचें काल्पनीक चित्रां दिवचें प्रयत्न आमी करता. आमकांच आमी फटयता. पूण जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता. समस्या मनशा कुळा जिवितांत आसात आनी त्या समस्यांक परिहार जेजूच्या पांयांतळी आसा. एक घडी भर आमची दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. आज ह्या दिसा ह्या नव्यानाक आमी भाग घेतली. हर एकली आमच्या जिवितांत नाना रितीच्या कश्टांक समस्याक आमचें जिवीत वळख जाला. वय आमच्या त्या समाजेंत आमी जियेत आसतना ते समस्ये लिपोवचे प्रयत्न आमी करता. घाई लिपोवचे प्रयत्न आमी करता. दूख लिपोवचे प्रयत्न आमी करता. पूण देवा मुखार येता आसतना तें दूख लिपोवचें गरज ना. ते घाई लिपोवचें गरज नात. ते समस्या दंपून दवरचे प्रयत्न गरज ना. कित्याक देव सगळें वळखता. कीर्तन 139 उतरां आमी आयकली. सगळें तो जाणा. हांव बसलां गी तो जाणा. हांव उठोन आसा गी तो जाणा. हांव खंय आसा म्हूण तो जाणा. म्हजी चिंतना तो जाणा. म्हजें दूख तो जाणा. सगळें जाणा. देखून मोगाच्या इश्टानो सोम्या मुखार आयलेल्या वेळार उक्त्या काळजान येवचें प्रयत्न निरंतर चलजय. नाटाक न्हय. आमच्या मुखामळांत आमी ते समस्येत नातलेले तसले काल्पनीक चित्रां घेवन येवचें न्ही. सोम्या मुखार येता आसतना उक्त्या हातांनी उक्त्या काळजांनी येवचें प्रयत्न करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी हें प्रयत्न करता आमचो देव आमच्या जिविताच्या कश्ट संदिग्ध स्थितींत आमकां सांगातपण दिता. देखून मोगाच्या इश्टानो आज सोम्या मुखार आसची आमी आमचे हात आमी उगडया. एक घडी भर आमच्या उचक्याचेर आमी दवरया. आमचे उक्ते हात जेजू पळोवन दी. ह्या घडये उक्ते हात जेजू पळोवन दी. उक्ते हात खंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. उक्ते हात आमकां मार्गांनी पळोवंक मेळटात. इगर्जेंतून भायर येताना पळोवंक मेळटात. ते मागतेल्यांनी उक्ते हात आमकां दाखोवचे न्ही गी. कित्याक कांय तरी मेळटलें म्हणून. आज आमी हर एकली देवा मुखार आसची उक्ते हात दवरून आमी मागणें करया. कित्याक हे उक्ते हात आमच्या जिविताची अस्खतकाय दाखयतात. वी आर नथींग बिफोर हिम. आमी ताच्या मुखार कांयच न्हय. ताच्या कृपे मुखार आमी कांयच न्हय. आमच्या जिवितांत कितलेंय दौलत आसूंक पुरो कोणी अधिकार असलेले मनीस आमकां सांगत दितात आसूंक पुरो कितेंय आसूंक पुरो पूण देवा मुखार येता आसतना उक्ते हात धरलेलो मात्र ताच्या जिवितांत बरेंपण व्हरूंक शकता. ह्या देवळांतावन हांव भायर येता आसतना ह्या आराधनांतावन हांव भायर येता आसतना म्हज्या जिवितांत देवाची कृपा हांवें व्हरूंक आसा. ह्या घडये हें गीत आमी गायता आसतना तुजी दिश्ट सोमी आमचेर आसूं. हें गीत अपुरबायेचें गीत आमी एक मागण्या मरिफात एक मागणें म्हणले बरी हें गीत आमी गावया. आनी हाचे मरिफात उक्ते हात सोम्या मुखार आमी दवरलेले ताचे मरिफात आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिविताच्या सकड कश्टां दुखांच्या त्या समस्याच्या जिविताक तोच सोमी परिहार लाबोवन दी. माते वासोवांचेला अध्याय 11:28 म्हजे सरशी येया हांव तुमकां समाधान दितलो शांती दितलो म्हणलो जेजू आमच्या जिवितांत आमी आशेता समाधान ददोसकाय आमकां फावो करून दी म्हण जेजू लागीं आमी मागया.
सदांच मुझेर आसूं तुझे विन जियोंक म्हज्या नजो हर दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करून सोम्या मोग तुजो तुझी दीस सदांच म्हजेर आसूं तुझे विन जियोंक म्हज्या नजो हर दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करून सोम्या मोग तुजो म्हज्या जिणेच्या काळख्या अंतरान तुझा दोन पारांचो सूर्यो दर म्हाका पोटलून तुझ्या गोपान घर जाताना ओ सांबोळ दर्यो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कत अबल सैबासो तुजी दीस सदांच म्हजेर आसूं तुजे वेळ जियोंक म्हज्या नजो हर दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करून सोम्या मोग तुजो कस्तालारा म्हजेर उरताना दाखय जिविताची दिशा सलवणेन अतमोनीर आसतना बर म्हाका अखंड बरवशा तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखयल्यारी म्हाका दुखयनाका हांव वस्कत अबल सैबासो तुजी दीस सदांच म्हजेर आसूं तुजे विन जियोंक म्हज्या नजो हर दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करून सोम्या मोग तुजो तुजी दीस सदांच म्हजेर आसूं तुजे विन जियोंक म्हज्या नजो हर दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करून सोम्या मोग तुजो सोम्याचेर आमची दीस आमी दवरनासांव आमच्या जिविताचे कश्ट दूख बेजाराई आटेविटे ह्या घडये सोम्या मुखार आमी सांगून आसांव आमच्या काळजा मनांत आसची दूख बेजाराई ताका सांगून आसांव मोगाच्या इश्टानो ह्या घडी देवाचे उतार एक घडी भर आमकां सांगता जो सवंजलाद्ये 16 वळ 18 आमकां सांगता हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवन आपूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात द कम्फर्टिंग वर्ड्स ऑफ जीजस जेजूची भोव नाजूक आनी समाधान दिवची ती उतरां हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना हांव तुमचे संगी आसां हांव तुमकां सांबाळून व्हरतां हांव तुमकां म्हजें संगतपण दितां जेजू आमकां एका रितीन धैर्यान भरता जेजू मुखार आमचे जिविताचे कश्ट दूख आमी विवरण दिवनूच आसां आनी ह्या घडये आमकां अनेका कुशीन जेजूची उतरां समाधान दिवचें तसलीं ददोसकाय दिवचें तसलीं जे कितें आमी आशेवन आसां
तें आमकां मेळटा. आयच्या सुवार्थेंतले जेजूचे उतार आमकां आमी उगडासा कडेन येता. समाधान हांव तुमकां दितां. जेजूची उतरां समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार न्हय, संवसार समाधान दिवंक शकना. संवसार दिता समाधान, पूण ते थोड्याच वेळाचे आसूंक पुरो, थोड्याच वेळाचे आसूंक पुरो. आमकां खुशी आसचें एक खाण आमी खाता, आमकां खुशी आसलेलें खाण आमी खाता आनी तें केल्ल्या उपरांत थोडो वेळ आमकां खुशी भोगता, पूण इल्ल्या वेळा उपरांत ती खुशी गेली, तें समाधान गेलें. पूण जेजूचें समाधान आमकां निरंतर मेळचें. देखून आयच्या सुवार्थेंतल्या ह्या उतराक सरी जावन आयच्या आराधनाक होच विशय आमच्या मतींत आमकां आसूं दी. मगाच्या इश्टानो, समाधान जेजू तें आसा. कित्याक तें समाधान जेजून दिवचें निरंतर जावन आसा, निरंतर कॉन्स्टंट. त्या समाधानांत तो मोदेंगात एक ब्रेक घालना, ब्रेक घालना. आमी समजूंक जाय, आमकां हर एकल्यांक देवाची कृपा ती वाळून येवनूच आसा, वाळून येवनूच आसा. आमी कितलेय पटी वेचीक पूत जाता, आमी कितलेय पटी अस्कत कायेंत आमच्या जिवितांत पयस वेता. आमकां थोडे पटी आमच्या जिवितांत असले सन्निवेशांत आमी पडटा की देवच नाका, कित्याक आमकां देव असले एक चिंता पाटोवचे सन्निवेश आमच्या जिवितांत आयिल्ले आसूंक पुरो वा येवंक आसूंक पुरो आमकां कळीत ना. पूण ह्या सन्निवेशांत जावन आमी पाटी येता, थवळी आमकां देवाची कृपा निरंतर मेळटा. आनी ताच्या हाकी भायर विशेश करून देवाची उतर आमकां हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. ही उतरां आपोस्तलांक जेजून सांगता आसतना निमाणें जेवण चलतालें. जेजू आपणाच्या काळजाची बोगणां आपल्या आपोस्तला सांगता वांटून घेवन आसा. एक गंभीर स्थिती त्या जेवणा वेळार आपोस्तल जेजूक आयकोन आसात. कित्याक तांकां कितेंच समजना, तांकां समजत येतना. जेजू कितें सांगून आसा तांकां समजत येतना. कित्याक हें सगळें तांकां समजल्लें जेजूच्या जिवणपणा उपरांत. तवळ म्हणसर देवाचे उतार आसूंक पुरो, जेजूची शिकवण आसूंक पुरो, गुंडायेन तांकां समजवना. पूण जेन्ना जेजूचें मरण जालें त्या सन्निवेशांत ते अनाथ म्हूण तांकां बगलें. जेन्ना जेजूचें मरण जालें तांकां बगलें आनी मुखार आमकां कोणी ना, आनी मुखार आमकां फुडार ना. आमच्या जिवितांत आमी सोलवल्या, आमच्या जिवितांत आमी पडल्या. पूण जेन्ना जेजू जिवांत जालो, जेन्ना जेजू जिवांत जालो, जेन्ना जेजू ताच्या हजारपण तांकां दिता, त्या सन्निवेशांत ते अनुभव करूंक शकतात. जेजूची ती उतरां हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, हांव तुमचे सांगता आसा. तिबेरिया सरोवराची वेळेर जेजून आपल्या आपोस्तलांक दिल्लो तो अनुभव पेद्रूच्या जिवितांत विशेश जावंक पावल्लो. तूं म्हजो मोग करताय गी. 3 पोटी जेजून पेद्रूक विसारलेलें. 3 पोटी, एक पोटी न्ही. कित्याक 3 पोटी? कित्याक म्हळ्यार 3 पोटी ताणें नेगार केल्लें. 3 पोटी ताणें नेगार केल्लें. पूण त्या 3 पोटी नेगार केल्ल्याक ताणें जाप परत्यान 3 पोटी जेजूक दी जाय पडली. वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. मोगाच्या इश्टानो, ताच्या उपरांत त्या सन्निवेशांत पेद्रूक जाल्लो तो अनुभव, पेद्रूक मेळ्ळेलें तें नवो बरवसो आनी नवी पत्ती आनी नवें धैर्य काळजांत ताच्या जिवितांत मुखार ताका तें कुर्साचें मरण मेळ्ळ्यार तें कांय ताका गण्य म्हणलें कळोंक ना. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज जेजू म्हाका आनी तुकाय तीच बरवशाची उतरां सांगून आसा. तीच बरवशाची उतरां तो आमच्या मुखार दवरन आसा. त्याच बरवशान आमचें मुखलें जिवीत आमी जिये तर आमकां हर एकल्यांक देवाचो आदार, पवित्र आत्म्याचें सांगतपण आमकां गरज आसा. वी आर इन नीड ऑफ द होली स्पिरीट. मोगाच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत हांवें देवाचो जावं जिये जाय, हांवें देवाचो जावं जिये जाय, जेजूच्या त्या बरवशान जिये जाय, नव्या पत्येन जिये जाय. म्हाका हर एकल्यांक, म्हाका आनी तुका पवित्र आत्म्याचो आदार आनी कृपा गरज आसा. देखून एक घडीभर समेस्त आमी दिबी घालया, समेस्त आमी दिबी घालया. परस 3 उतरां, परस 3 उतरां आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत आमी हाडचें प्रयत्न आमी करया. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. जेजून आपल्या निमाण जेवणा वेळार सांगलेली ती उतरां आपोस्तलांक धैर्याची जाली, समाधान मेळचें तसली जाली. ह्या संवसारांत मोगाच्या इश्टानो, हांव आनी तूं अनाथ न्हय. हांव आनी तूं ह्या संवसारी जिवितांत आमी एकसुरपण अनुभव करता जाल्यार आमी तसल्या जिविताक देवान आमकां आपोवना. आमी जेन्ना सोम्याचो अनुभव करता थवळ मात्र ते एकसुरपण आमच्या जिवितांत पयस जाता, सगळें बरें जाता. आनी हें बरेंपण जाय तर आमकां आमी पवित्र आत्म्याच्या माथाखाल जिवचे प्रयत्न करूंक जाय. ह्या घडये पवित्र उदाक आमी शेणायत आसतना
आणि पवित्र तेलान आमी मागता आसतना तोच पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत वस्ती करून दी. तोच पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां सांगात दिवन दी. आमकां गरज आसा तें समाधान, आमकां गरज आसा ती शांती, आमकां गरज आसा तें धैर्य. भियेल्ले मनशां आमी मोगाच्या इश्टान आमी भियेल्ले आसा. आमच्या मुखा म्हळ्यार तें भें दिसता. आज हें भें पयस वचत जाय. जेस वाचता म्हणसर आमी भियोवची गरज ना. असलें नवें धैर्य, नवी खुरपा, नवी तो बरवसो पातयेणी आमच्या काळजांत ह्या घडये पवित्र आत्मा वतून दी म्हणून ह्या घडये पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवया. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये, अस्कत मोनाच्यान सक्तेन बरोवंक ये. गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये, अस्कत मोनाच्यान सक्तेन बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये, नितीन झुजच्याक प्रेरण जावून ये. कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये, नितीन झुजच्याक प्रेरण जावून ये. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. मोगमय पासासो अभाव बरोवंक ये, दुबावी काळजान बावार्थ जावून ये. मोगमय पासासो अभाव बरोवंक ये, दुबावी काळजान बावार्थ जावून ये. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ
ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ Sami dimbi galia. Maka चेष्टानं विविध इरादे ते सम घेऊन आमच्या काळजा मनात घेऊन या पुण्यशताक आमी आयल्या हांव समयाच्या पांयतळी समर्पण करच्याक ह्या नव्या वेळार विशेष करून कठीण पिडेंत कश्ट नासच्या लोकां खातीर आमी प्रत्येक करून मागता. प्रत्येक करून कठीण पिडा आमच्या कुडींनी आसा तर प्रत्येक करून आज आमी ह्याच इराद्या खातीर मागोवंक आयिल्ले हांगासर आसात. जायतीं जाणां आमी प्रत्येक करून मरेकार पिडे वरवीं मारणांतीक पिडे वरवीं कश्ट नासा. ह्या घडये ह्या आराधना वेळार विशेष करून ह्या आमच्या भाऊ भयणी खातीर आमी मागया. जर तर आमच्या ह्या देवळांत जर तर असल्या कठीण पिडे वरवीं कश्ट नासा देवाचो आदार तुमकां मागोवंक जाय. सक्रामेतार मुखार येवन तुमकां दिंबियांनी मागोवंक जाय. एक घडी तुमी मुखार येवंक जाय. हांगासर अवकाश आसा. सुम्या मुखार दिंबियांनी आमी पडया. जेजूचो आदार आमी ह्या घडये मागया. नाही मात्र ही आमचे भाऊ बहिणी बघा आमी जर तर आमच्या कुडींत ल्हानवट पिडेन कश्ट नासा जाल्यार आमच्या घरांत आसात आमकां कोणाक वळख आसात आमच्या कुटुंबा मदें आसात ह्या हर एका पिडेस्त भाऊ भयणीचो एक घडी भर आमी उगडास काडया मोगाच्या इश्टानो. देवाचें उतार पवित्र पुस्तकां आमी फाटीं वेता आसतना जेजून गूण केल्ली गडितां आमी एका फाटल्यान एक पळोवयेत. एका फाटल्यान एक पळोवयेत. जुवांच्या वंजलाक आमी फाटीं येता आसतना 38 वर्सां तो पिडेंत आसलेलो त्या तळ्या लागीं बेतसायदा तळ्या लागीं आसलेलो पिडेंत आसलेलो तो जेजूक भेटलो आनी जेजून ताका बरें केलें. मोगाच्या इश्टानो ही 38 वर्सां तो एकाच कारणा खातीर राखून आसलो. देव म्हाका बरें करता. ताच्या काळजांत ती पातयेणी गुंडायेन रोंबल्ली. जेन्ना आमच्या जिवितांत असली पातयेणी घेवन देवा मुखार आमी येता असलो बरवसो आनी बवाट घेवन सम्या मुखार आमी येता आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता. ही घडीभर आमच्या हात आमी उबारया. सोम्या मुखार आमी आसा दिंब्यांनी आमी आसा. जर आमचे दोळे आमी दांपून आसात जर आमचे हात उबारलेले आसात ह्या घडये सोम्याचो आदार आमी मागच्याक मुखार सरया. सोमी आमकां आयकोन आसा. ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत हांव आमची दूख बेजाराय ताचेर मुखार आमी दवरया. आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. ह्या घडये अल्तारी मुखार दिंब्यांनी आसची ही आमची भाव आनी भयण कठीण पिडे मरी फात कश्ट नासची तांच्या खातीर आमी ह्या घडये आमी मागया. वटल्यान आमच्या ताळ्यान सोम्याची स्तुती आमी करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू ह्या घडये तुज्या मुखार आसच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची तूं दया कर. कुडीच्या पिडेन कश्ट नासा त्या हर एकल्यांक ह्या आराधनांत वेळार मागोन आसात माध्यमांत आराधनांत माग घेवन मागणे करून आसात. हर एका व्यक्तीक सोम्या तुजे गरज आसा ते स्पर्श तूं लाभय. 38 वर्सां तावन पिडेंत आसलेल्याक तुवें बरें केलें. तुजे वस्तूर आपडलेल्याक तुवें बरें केलें. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण मागलेल्याक तुवें बरें केलें. जेन्ना तुवें बरें करताय काळजांत आसलो बावार्थ पारकिताय. आमच्या काळजांतलो गुंडायेंतलो बावार्थ पारकिताय. त्याच बावार्थाक लागून त्याच पातयेनीक लागून आज ह्या देवळांत पुणशतान तुज्या लागीं हांव मागोंक आयलां. सोम्या जेजू ह्या घडये आमी मागोन आसा त्या हर एका पिडेस्त भाव भयणीक बऱ्या भलायकेचे दूद फावो कर. तूं सगळें जाणाय सोम्या. तूं सर्व जाणार सर सत्यवन तूं जे थंय आसा सगळी पदवी महिमा तुज्या कृपेन मात्र आमचें जिवीत आमी जिवंक शकता. तीच कृपा बळादीकपणी ह्या घडये हांगासर दिंब्यांनी आसची ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तूं दवर. बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां फावो कर. कुडीक सुशेग दी समाधान दी संतोष दी. तांची दुखां थांबय तांची पातकां बोगस काळजांत नवी पातयेडी तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या जाग्याक आमी पाठिवेचें मोगाच्या इश्टानो संवसारा फाटल्यान वस्तू फाटल्यान खाणा फाटल्यान नेसना फाटल्यान सोबाये फाटल्यान समाधान ना. हें मोतींत आमच्या दवरया. समाधान जेजू थंय आसा.
आज आमच्या कुटुंबांनी तें समाधान जाय मोगाच्या इश्टानो. जायत्या कुटुंबांनी आज तें समाधान पाटी येजय. आज हांगासर जायतीं जाणां आमी मागोन आसाव कुटुंबाच्या समाधाना खातीर मागोन आसाव. जायतीं जोडी लग्न जिवितांत समाधान मागोन आसात. ह्या घडये तुमचे कश्ट सोम्या मुखार दवरया, ते अडचणी सोम्या मुखार आमी दवरया. ह्या घडये आमी मागोन आसाव प्रत्येक जाणा बापाय भुरग्यां मदें संबंध बरो जावच्या खातीर ह्या घडये मागोन आसात. कुटुंबांत भुरग्यां मरिफात पयस गेल्लें तें समाधान पाटी येवच्या खातीर मागोन आसात. ह्या घडये मोगळा जेजू तुजे मुखार ही तुजी परजा समाधाना खातीर मागोन आसा. शांत समाधान सोम्या तुजें तें आसा. दर्यांत पैण करतना तुवें लारांक शांत केलें, न्हय केवल ती लारां बगर आमच्या जिवितांत व्हड सयत लारां मारता आसतना आमकां शांत सांबाळ, आमकां तें समाधान फावो कर. आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना लाडवड समस्याक आमचें जिवीत रेवडत आसतना मोगळा जेजू तें समाधान आमकां तूं पाटी दी. आज ह्या घडये तुजे मुखार आसात हीं तुजीं भुरगीं. जायतीं जाणां प्रत्येक करून थोडी जायतीं जाणां हांगासर थोडी तांच्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर हांगासर मागोन आसात. भुरग्यां मरिफात कुटुंबांत समाधान पयस केल्ल्याचो परिणाम आज कुटुंबांत एका रितीन कश्ट आयिल्ले आसात. ह्या तुज्या भुरग्यांक सोम्या तुज्या पांयां तळी दवरता. प्रत्येक करण मादक द्रव्यां मरिफात विविध व्यासनाक लागून, ड्रग्साक लागून, मोबायल एडिक्शनाक लागून, पोर्नोग्राफीक लागून आनी विविध संगतीक लागून तुजे तावन पयस गेल्ल्या आनी असल्या खोट्या संगतींतय समाधान मेळटा म्हणून पिशेपणान सोदून आसच्या हर एका जोड्याक, हर एका व्यक्तीक, हर एका युवाजनाक सोम्या ह्या घडये तूं पाटी हाड म्हणून आमी ह्या घडये तुजे लागीं परतून मागता आमी आमचेच खातीर हांगासर आसात. आमी जायतीं जाणां विविध आमची तेसावां घेवन आयलेलीं आसा. हांव नव्या वेळार तुज्या पांयां तळी समर्पण केल्ली तेसावां आमी उगडास करता. सबारसना तांची मुखले योजना आसात. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्या खातीर, कामाच्या सोदनेर आसच्या लोकां खातीर आमी मागोन आसा. बरी सैरीक मेळच्या खातीर जायतीं जाणां मागोन आसात. तांच्या भुरग्यांक बरी सैरीक फावो जावच्या खातीर, बरें काम मेळच्या खातीर. ह्या दिसांनी PUCची भुरगीं तांच्या मुखल्या फुडाराच्या चिंतपातय तांणी योजन घालता आसतना बरें चिंतूंक आनी बरो निर्धार घेवंक सोम्या तूं तांकां आदार फावो कर म्हूण आमी मागता. ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं जाणां ल्हान ल्हान सेवा दिवन आसात. हर एका व्यक्तीक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. हें फिरगस कुटाम तूं सांबाळणवर. आयच्या दिसा जेवण तयार करचें आनी इतर काम हांगासर आमची फिरगसकारां करन आसात. ती तांची सेवा सोम्या तुका मेसवल्ली जावं दी. सोम्या तुका मेसवल्ली जावं दी. हांगासर सेवा दिवच्या ह्या जाकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. डिरेक्टर बापाचेर तूं आशिर्वाद घाल. मतीचें समाधान मिसावांत जैत बऱ्या भलायकेचें देणें सगळें सांगतपण ताका फावो जावं दी. हांगासर आमी ह्या देवळांत भाग्य घेवन आसची हर एकलीं ल्हानां व्हडां जायतीं जाणां भुरगीं ह्या आराधनांत भाग्य घेवन आसात. मोगळ भुरग्यांनो देव तुमकां ह्या घडी आशिर्वाद दिता. जीजस इज ब्लेसिंग यू. जीजस इज लिसनिंग टू यू. तुमकां आयकून आसा. टेल युअर प्रॉब्लेम्स टू हिम, टेल युअर स्ट्रगल्स टू हिम. ताचे लागीं सांग तुजे कश्ट. तुका जाणटी काय जायगी, तुका जाणटी काय जायगी, तुका बरो फुडार जायगी. जेजू लागीं माग, तो तुका दिता. जायतीं युवा जाणां हांगासर आसात. युवा जाणांनो जेजू लागीं आमी मागया, जेजू लागीं आमी मागया. समाधान आमकां जाय, बरो फुडार आमकां जाय, आमच्या कुटुंबाचें बरेंपण आमकां जाय. तें सगळें जेजू तावन मेळटा. ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया. सर्व आमची मागणी, सर्व आमची प्रार्थना हात उबारून सोम्याच्या पांयां तळी समर्पण करुया. व्हडल्या तळ्यान सोम्याची स्तुती कर. आमची मागणी प्रार्थना ताका समर्पण करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन सोम्या, स्तुती सोम्या, महिमा सोम्या, वंदन सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, ही तुजी परजा तुजे मुखार मागोन आसा. ते हर एक गरज तूं जाणाय, तूं जाणाय सोम्या. कीर्तन 139 आमी आयकली ती उतरां. हांव बसलांगी, हांव उठलांगी, न्हिदलांगी, हांव खंय आसा सगळें तूं जाणाय. म्हज्या काळजा मनाचें हर एक दूख तूं जाणाय, बेजाराय तूं जाणाय, आटेविटे तूं जाणाय. ह्या तुज्या परजेन तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना तूं स्विकार कर. तांची दुखां हळू कर. तांच्या बावुल्ल्या मुखामुळाचेर संतोश हाड.
त्या दुखाने भरलेले दोळे ते दुःख पयस वचोन दी तांच्या जिवितांत समाधान दादोस काय वर्त्यमापान फावो कर कृपा देणे आनी तांचे जिवीत बर म्हणून मागता हालेलुया 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 समयाची बेसांवां घेवंक आमी आयती जावया. Idiavoda sakramenta sestangnemen kuruya purvillatya rupa bodlat novioriti adarya salvon veicha askat vishvya भावार्थाचे बोल दिव्यान जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससनाक एका स्थळ्यान हसिताव तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावार्थाव आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. तू काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामांत तुका होश आमच्या माय मोयन्याची दुलोब्राली चेडाक तुज्या लागता माये माय मोयन्याची दुलोब्राली चेडाक तुज्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां सांजुता देवा आम्हा बसोत विनंती कर तुझे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बाबाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. दिव्यवाणी